एकमेव मिनिस्टर जाल्ल्याचा आणि बार्देशचे सध्या राजे जाल्ल्याचा बार्देशाक लागून किने नवीन योजना आसा तो किने दृष्टिकोन आसा सी पयलो सद्याक जो हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागला की म्हाका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री करून दिवची म्हणून म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते एग्री केल्ले आहा कित्याक गोंयची कचऱ्याची समस्या वाडत गेल्ली आहा. हायकोर्टान हालींच स्ट्रिक्चर पास केल्ले आहा, आयच्या कांय न्यूज पेपरांनी हाडलेले आहा ते, आनी ही मोठी समस्या आहा. म्हापशेच्या आमदाराक घेवन म्हापशेची समस्या पयली सुटावो करपाचे प्रयत्न करतले आमी. आनी त्याच बरोबर भायंगिणी जो नीड ऑफ दी आवर आहा तिसवाडी खातीर तेचेरूय आमी 28 तारखेर तेजे पब्लीक हियरींग आहा ते म्हाका दिसता कंप्लीट करून प्लांटाचें काम इमिडिएट आमी स्टार्ट करतले. EC घेवन एनवायरमेंटल क्लियरन्स फ्रॉम दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तेजेर आमी घेतले. स्मूथ फंक्शनींग ऑफ गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली मामलादार ऑफिस जे केसी खूब तेंप जाले पेंडींग आहा. डेप्युटी कलेक्टर केन्ना केन्ना आसना थिंगा, काय मिटिंगीक वयता, हिंगा वयता थिंगा वयता, दुसरो डेप्युटी कलेक्टर थिंगा सरना. सो तेचेर कितें हाव वी कॅन हॅव अ इमिडिएट रिलीफ टू द पीपल तेचेरूय आमी एक सोल्युशन काडटले. विकाक एकदां बार्देसच्या आमचो जो म्हापशें जे मामलादार ऑफिस आहा थिंगा बसतलो हांव. आय वील सीट फॉर द होल डे वन्स इन अ वीक टू मीट द जनरल पब्लीक of entire Bardes or North Goa also and hear their grievances, and if there is work pending in Mamladar, especially tenancy cases, मुणकाराच्यो cases, कित्याक म्हाका दिसता बांदोडकर आमच्या फर्स्ट चीफ मिनिस्टरान हें केन्ना स्टार्ट केल्लें 1965 ते आयज बसून सोंपना केसी जे खुबशे जाणांनी लेट केसी घातलेल्यो आहा त्यो म्हाका दिसता आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी एक्सपर्टायट करपाक जाय सगळे मॅटर्स. स्पेशली जेन्ना भाटकार एपिलान वयता फ्रॉम मामलादार, जॉयंट मामलादार टू मामलादार, मामलादार टू डेप्युटी कलेक्टर, हे एपील सोंपोना. सो म्हाका दिसता एक्सपर्टायट करपाची आयज गरज आहा, लोकांक जस्टीस दिवपाची गरज आहा. इतले आमी प्रयत्न इमिडिएटली करतले. जे पॉट होल्स रोडांक पडलेले आहा खुबशे ते ह्या 8-10 दिसां भितर बार्देजान आनी जे मेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर जे कितें पॉट होल्स आहा जे इमिडिएट रिलीफ मोटरिस्टांक दिवपाक जाय ते आमी फिलअप करून दितले.